नमस्कार. दोनपारच्या खबरांत साहिल नारोलकराचे उकार. खबरो विस्तारान. 3 मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन झाले. आज बिल्डरां वांगडा प्री-बीड बसका जाली. तांच्यो सुचोवण्यो मीन खात्यान आयकून घेतले म्हूण संचालक नारायण गाड उलयलो. आतां मेरेन 9 मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन जाला. एक ब्लॉक खंय मायनिंग सुरू जाल्या. मजगतीं 3 मायनिंग ब्लॉकांक खंय बेगोबेग पर्यावरण दाखलो मेळटलो. खाण खात्याची म्हायती. 3 मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन जावपाचें. बिल्डरां वांगडा प्री-बीड बसका जाली. तांच्यो सुचोवण्यो आयकून घेतल्यात म्हूण खाण खात्याचो संचालक नारायण गाड उलयलो. जितले म्हणून जे प्रॉस्पेक्टिव्ह बिडर्स आसा तांच्यो ज्यो क्वेरीज आसा त्यो क्वेरी आयकून त्यो आन्सर करपाची प्री बीड मिटींग आयज. आमचे कडेन रिटन क्वेरीजय आयल्या, त्यो आमी आन्सर करतले इन रायटींग. ताज्या नंतर ताज्या व्यतिरिक्त ज्यो तांकां जे कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो ते आमी क्लॅरिफाय केल्यो आयज. सो बरो रिस्पॉन्स आशिल्लो. जे कितें क्वेरीज तांच्यो आशिल्ल्यो ते आमी आन्सर केल्यो. मजगतीं 3 मायनिंग ब्लॉकांक खंय बेगोबेग पर्यावरणीय दाखलो मेळटलो. खाण खात्याची म्हायती. टोटल आमी पयल्या आनी दुसऱ्या NIT भितर 9 ब्लॉक ऑक्शन केल्ले. तातूंचो एक ऑपरेशनलायज जालो. आनीक 3 ब्लॉकांक EC मेळटली ह्या 4-5 दिसांनी. आनीक EC मेळ्ळ्या नंतर रोखडेच तेवूय 3 ब्लॉक ऑपरेशनलायज जातले. सो टोटल 4 जाले. आनीक 2 ब्लॉकांचे पब्लीक हियरींग दवरला सप्टेंबरान. सो ताजोय प्रोसेस सुरू जातलो. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. बुधवारा सकाळी पणजेच्या भाजप कार्यालयात गोंय भाजप सदस्यता अभियानाची सुरवात जाल्या. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट ताणवडे, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी हेरांनी कार्यावळींत हाजीर आशिल्ले. हे सदस्यता अभियान पुराय देश सुरू आसा. मंगळारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन भाजपाचे सदस्यता अभियानाक वांटेकार जावन अभियानाचे देश पांवड्यार सुरवात केल्या. काल आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्यांनी मेंबर केले आनी खऱ्या अर्थान काल पासून ह्या मेंबरशीप ड्रायव्हाची सुरवात जाली. 8800002024 हो नंबर जो आसा हो मिस कॉल नंबर मारून काल आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे मेंबर जाले आनी तांकां रिफर केले आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट JP नड्डाजी, आमचे राजनाथ सिंग आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आनी आमचे अमित भाई शाहजी हे मेंबर जाले. आनी देशभरा भितर काल आमी ज्या वेळाचेर राती तांचो रिपोर्ट आयलो त्या वेळाचेर देशभरा भितर केवळ 4 तासां भितर 31 लाख लोकांनी मिस कॉल मारलो. गोंयची जर विचार आमी केलो आसत जाल्यार गोंयांत धाकटें आसून सुद्दां मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें की पयले दीस आमी 50,000 करतले, पण काल ती मेंबरशीप सुरू जातना 5 नंतर सुरू जाली आनी 5 ते राती 8:20 पर्यंत गोंया भितर 31,000 लोकांनी मिस कॉल मारलो. जगात भारतीय जनता पार्टी व्हडली आसा, सगळीकडे मेंबरशीप जायत आसा आनी ज्या साऊथ इंडियेत आमी म्हणटाले की पयली ही नॉर्थ इंडियेतूच भारतीय जनता पार्टीचे आज ओडिशा सारकिल्या आमचे सरकार आयले, हो आमकां मोठो अभिमान आसा. केरळ सारकिल्या राज्यात आमी आमचो अकाउंट ओपन केलो, होय भारतीय जनता पार्टीक अभिमान आसा. तामिळनाडू सारकिल्या राज्यात आमी आमची वोटिंग पर्सेंटेज वाडयली. फुडले फावटी विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी थंयसरूय एंट्री जातली हाची आमकां खात्री आसा. म्हणून ह्या तत्वाचेर पुराय देशभर ज्या पद्दतीन भारतीय जनता पार्टीचे खूप मोठ्या प्रमाणात लोक भारतीय जनता पार्टी कडेन येत आसा. साखळीची नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू परोबान आणि हेर नगरसेवकांनी बुधवारा सगळ्या वाड्यांनी पळोवणी केली. मंगळारा उटंगराचे पावस आयिल्ल्यान साखळे हुंवाराची परिस्थिती आयिल्ली. त्या फाटभुंयेर ही पळोवणी केले आनी ताचेर बेगोबेग उपाय येवजण काडटले अशें नगरपालिकेन सांगलां. ह्या फुडें प्री मॉन्सून वर्काचे वाट पळयल्या रावचे ना. चव जाल्या उपरांत बेगोबेग कामां हाताळ्यांत घेतले म्हूण नगराध्यक्ष उलयली. खूपच नेटान पावस जालो, इतलो की म्हाका दिसता 100 पर्यंत जास्त उदक पडलें. पण ही निसर्गाची एक संकेत आसा. हेज्या फुडें जर अशें एकदम पावस पडलेले आमी सामके अलर्ट रावपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे वायस चेअरमॅन श्री आनंद खांडेकर आनी आमचे बोरेकर आनी आमचे बाकीचे कावन्सिलर आपापल्या वॉर्डान इन्स्पेक्शन करत आसा. आमी जाय फुडल्यो ज्यो गजालीं खातीर ज्यो प्रिकॉशनरी गजाली आमी करपाक जाय ताचें एक इन्स्पेक्शन करता आनी आमकां थोड्यो गजाली कळूनूय येयल्या. त्या प्रमाणे हांगा तुमी दिसता त्या नाल्यार किंवा नैसर्गीक
व्हाळ आसा थंय आमचे रियाज आसात जे कावन्सिलर तांच्यांनी रिट्रीटिंग हॉल घेतला इन प्रोसेस आमी जायत्यो विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल सीएम तेंच्यांनी आमकां गायडन्स दिला तेच्या प्रमाणे आमी PW डिपार्टमेंटा कडेन ऑलरेडी जे प्रोजेक्ट पायपलायन आसा टू कर्टल ऑल दीस प्रॉब्लेम आमी तेजे फॉलोअप केल्या आतां सद्या फास्ट एंड फॉरवर्ड म्हणटा तशें JCB घालून हे सगळे क्लिनींग करपाचें कारण थोडे डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टाच्या खातीर ज्यो एक्सकेवेशन जालें तेजे थोडी माती जी सगळी पट्ट करून व्हांवून येयल्ली आसा ती काटकताले जेणे करून चवथीक तरी कांय प्रॉब्लेम जावचो ना आनी आमी इतली अश्युअर करता की फुडल्या फावटी पावसा पयलीं प्री मॉन्सून कामां करच्या पेक्षा आफ्टर गणेश चतुर्थी रोखडीच आमी कामां हातान घेतली जेणे करून ती पावसाचो एकदम मारो आनी अशी तारांबळ उरची ना सो जायते आमी आतां इन्स्पेक्शन सगळ्या वॉर्डांनी चालू आसा अंजुना 7 वर्साच्या भुरग्याच्या मरणाक कारण थारिल्ल्या पिटबुल जातीच्या सुण्याक शिवोले वर्ल्ड वेटनरी सर्व्हिस ह्या NGO कडेन सांबाळपाक दिवपाचो यत्न सुरू आसलो ताणें खंयच हो सुणो सांबाळूंक न्हयकार दिला सुण्याचो धनी अब्दुल ख्वाजा पुलिसाच्या ताब्यांत आशिल्ल्यान ताका सांबाळपी कोण ना कोंकणी मराठी वादा उपरांत पयलीच फावट ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो आनी मराठी अकादमीचे अध्यक्ष अनिल सामंत एकामेका मुखार आयले हेडॉनाच्या खासा कार्यावळींत ताणें वाद कित्याक वाडलो ते एकामेकाक स्पश्ट सांगलें हो वाद दोनूय भाशांक मारक ते दोगांनी मान्य केले मात दोगांनी आपली भुमिका ठामपणान मांडली पयर म्हाका एक दीस फोन आयलो पत्रकाराचो म्हाका विचारलें आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी एक स्टेटमेंट केला की मराठी जर पत्र आयलें ताका मराठींतल्यान उत्तर दितलें हें बरोबर आसा काय म्हाका विचारलें हांवें अर्थात बरोबर आसा इंग्लिशीन जर पत्र आयलें आमी इंग्लिशीन उत्तर दितलें मराठीन जर पत्र आयलें मराठीन उत्तर दिवपाक कितें चुकलें काय ना ताजेर तागेलो प्रश्न आशिल्लो की राजभाशा कायद्याक धरून आसा काय म्हणून हांवें सांगलें धरून आसा पूण राजभास कायदो हो कोंकणी खातीर आसा राजभास कायद्यांत एक भाशे परस दुसरी भास आसना खंयच्याच राज्यांत ना ताजेर ताणें जाल्यार राजभास कायदो बदलपाची गरज आसा काय म्हणून ताजेर म्हाका दिसता त्या हातूंत हांव ट्रॅप जालो म्हणजे हांवें ताका सांगलें हय केन्ना तरी बदलपाकच जाय पूण खऱ्या अर्थान म्हाका सांगपाचें आशिल्लें राजभास कायदो जो तयार केला तो इम्प्लिमेंट करात पयलीं ते इम्प्लिमेंट जायना हाजी म्हाका खंत आशिल्ली दुसऱ्या कोणी जर एक स्टेटमेंट केल्लें जाल्यार आमकां व्हडलें जातलें आसलें भाई सारख्या एखाद्या जबाबदार व्यक्तीच्या हातून मराठीचे हे स्थान हो जो आमकां चड म्हणजे काळजान जे हे जालें दुख्ख ते राजभाशे हातून आसूं म्हणजे सहभाशा आसूंक फावना म्हणून मान्य आसा की समन्वयाची भुमिका घेतलेल्या अशे तरेचो विसंवादी सूर येवपाक जायना पूण जेन्ना काल पर्यंत तूं म्हाका म्हणटालो कोंकणी आनी मराठी एकूच कोंकणी ही भास आमकां मानवता मराठी ही आमची भास आनी अकस्मात आज हांवें एक स्टेटमेंट करना पळय कोंकणी मराठीची बोली म्हणपाक लागले काही जाण बोली म्हणटात पण कोंकणी बोली म्हजी म्हणटात न्ही हो आमी भितरलो सूर पकडपाचो एक तितले तरी आसा की नाजाल्यार कोंकणीक विरोधच कर कोंकणी हांगा नाका अशें हांगा कोण मराठी ना समन्वयाची भूमिका सामकी गरजेची पूण समन्वयाची भुमिके खातीर राजभास विधेयकाची गरज ना अशें म्हगे म्हणपाचें राजभास विधेयक इज टू सेफगार्ड द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल कम्युनिटी स्पीच कम्युनिटी म्हणून दिल्ली आसा म्हणटकीर आज आमकां आमच्या लोकांक जर नोकरी जाय जाल्यार कोंकणी जाय म्हणटा तें बरें आसा कोंकणी बरोबर मराठी डिजायरेबल मराठी जाय म्हणटा तेन्ना हुस्को दिसता की हें कित्या खातीर मदीं आयलें तेव्हा एक स्टेप जर भाई सारखे मनीस ना बुवा आपण ते स्टेटमेंट अनावधानान झाली असे जरी पहिली एक सुरुवात जरी केली आणि काही काळ आम्ही कोंकणी आणि मराठी दोन्ही भाषांतल्यान आमचे गोंयकार कसे बरयतले सांस्कृतिक जाका म्हणून की अजून आमचे कोंकणीचे संमेलन मराठी असे एकदा दिसना की कोंकणी मराठी साहित्य एकत्र येऊन कितें जावंक शकता म्हाका जर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनान प्रमुख पाहुणो म्हणून आपयलो आमी त्या पोटान दुखपाक जाय की कोंकणीक मराठीची गरज आसा मराठीक कोंकणीची गरज आसा सांतिस्तेव अपघातात गाडयेचेर उदकावण गेल्ल्या तरणाट्याचो अजून पत्तो लागना तिसऱ्या दिसाय वासुदेव भंडारीचो सोद चल्ला मंगळारा पोन्ने गोंयचे पुलीस न्हंयचे देगेर कोस्टल पुलीस पणजे वटेन सोदताले तशेंच काल सांजे वासुदेवाची गुजराताची फामील गोंयांत पावली
पणजे नुस्तें मार्केटाच्या बिल्डिंगेचें इन्स्पेक्शन करून स्टॅबिलिटी रिपोर्ट दिवपा विशीं डेडलायन थारावची हायकोर्टाची पणजे महानगरपालिकेक अर्द. गोंय इंजिनियरींग कॉलेज खंय टॅक्निकल एक्सपर्ट इन्स्पेक्शन करतले. तलाट्याचे रिपोर्टा प्रमाण थंय बसपी नुस्तेकार आनी मांस विकप्यांच्या जिवाक धोको आदी तांकां शिफ्ट करूंक अर्द. In the matter related with the Panji fish market stability, the High Court has directed CCP to submit a timeline that within which time frame Goa Engineering College will submit a stability report of the fish market building. The High Court has also directed CCP to identify all those fish vendors and meat vendors whose life is in danger in according to CCP's own report. The High Court has further observed that CCP should make a plan to relocate and rehabilitate those fish and meat vendors. Matter has been kept on Tuesday for further hearing. Mukesh Kumar for Prudent. केंद्रीय मंत्रिमंडळान डिजिटल एग्री मिशन आनी सेमीकंडक्टराच्या मळार मुळाव्या सुविधा उदरगतीक 14,000 कोटी खर्चाच्या 7 प्रकल्पांक आयज पावटो दाखयला. डिजिटल एग्री मिशनान शेतकारांक रीण सोंपेपणान मेळटलें. येणावळ वाडटली. मोदी 3.0 आतां मेरेन 85 दिसांचे 2.5 लाख कोटी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव क्लियर. सारा थीम है क्लाइमेट रेजिलियंस, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना, साइंटिफिक और टेक्निकल इनपुट्स लाना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज, किसानों के साथ इंटरेक्शन, R&D, उन सब के ऊपर ध्यान देते हुए ये 7 प्रोग्राम्स जिसका टोटल है करीब 14,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपीस, 13,966 करोड़ रुपीस, सॉरी 13,966 करोड़ रुपीस का टोटल. ये 7 बड़े प्रोग्राम आज के इस कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज अप्रूव हुए. और ये सातों के सातों डिसीजंस ऐसे डिसीजंस हैं जिससे किसानों की ज़िंदगी में, उनके लाइफ में और उनके लाइवलीहुड में दोनों में सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आएगा. कैसे बेटर साइंटिफिक इनपुट्स मिले, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट रेजिलियंस, और साथ ही साथ एक ओवरऑल बिगर पिक्चर कैसे लिया जाए जिससे कि कंप्लीट किसानों की ज़िंदगी में एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सचिव आणि वेगवेगळ्या विभागाच्या मुखेल्यांसयत नियाळ बसका इन्फ्रास्ट्रक्चर कामां बेगोबेग पुराय करपाचे निर्देश हे वेळार मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. भौशीक प्रकल्पाच्यो फायली क्लियर करपाक कळाव करचो न्ही म्हूण वित्त खात्याचे आदेश दिल्यात खंय मुख्यमंत्री सांगता. तशेंच समाज कल्याण खाला आशिल्ले सगळ्या येवजणेचे पयशे खंय लाभार्थ्यांक दिवपाक सुरवात केल्या मुख्यमंत्री सांगता. ऑल डिपार्टमेंटाची रिव्ह्यू मिटींग जी आहा पळय न्ही आज हांवें चॅर केली. तातूंतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटाचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आनी सेक्रेटरी हांकां आपयल्ले. तांच्यांनी मेन थींग म्हणजे 2 गजाली. आपले इन्फ्रास्ट्रक्चरल कशा पद्दतीन आसा, खंय प्रोजेक्ट अडकल्या आनी ते एक्सपर्टायट कशें करपाचे. जर ते खंयच्याय इंटर डिपार्टमेंटल अडकल्ले आसत जाल्यार ते एक्सपर्टायट करपाक सगळी डिपार्टमेंटां आपयल्ली. बट आज 5 ते 6 डिपार्टमेंट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट जालें, हेल्थ डिपार्टमेंट जालें, फिशरीज डिपार्टमेंट जालें, ताज्या भायर TCP डिपार्टमेंट जालें. अशीं 5-6 डिपार्टमेंटां जी आहा पळय न्ही ही करपाक शकल्या न्ही. हातूंतल्यान तेंचे कन्स्ट्रक्शन वायज जे प्रोजेक्ट आसा पळय न्ही, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंटाचे वेरियस गोवा मेडिकल कॉलेजीसचे प्रोजेक्ट सगळे फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान हांवें एक्सपर्टायट करपाक लायला. कारण गोवा मेडिकल कॉलेज आसतली किंवा बाकीचे सगळे ताज्यो बेगिनात बेगीन रिव्यू करून हे प्रोजेक्ट जे आसा ते कंप्लीट जातले. फिशरीज डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट हाजे जवळपास ईच एंड एवरी फिशरमॅन जो आहा पळय न्ही ताका गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची सगळी स्कीम तेज्या पर्यंत पावोवपाक जाय. हाज्या खातीर ताका एक्सपर्टायट करपाक लायला. फॉर एग्जाम्पल थर्ड इज द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज अवर मेन रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट. त्या डिपार्टमेंटाच्यो सगळ्यो सर्विसीस बाकीच्या पद्दतीन आमी ऑनलायन आनी कशा पद्दतीन एक्सपर्टायट करूंक शकतले ते एक्सपर्टायट केले. असो एकंदर रिव्यू जो आहा पळय न्ही हो मेजर सगळ्या डिपार्टमेंटाचो घेतलो. तो कंटिन्युअसली म्हाज्या आतां ऑफिसांतल्यानूय फॉलोअप करता. म्हणजे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसीस आनी बाकीच्यो सर्विसीस
हाज्या खातीर फास्ट ट्रॅक सर लिडर ऑपोजिशन परत आयज म्हणटा की ज्यो स्किमीचे पयशे जावं कितें आसा ते चवथी पयलीं दिवचे म्हणून. सगळे पयशे जे आहा पळय न्ही रे एकान एक म्हणजे गृह आधार आसतली म्हणजे DSSY आसतली शेतकरी आधार निधी आसतलो किंवा सबसिडी आसतली तेंची मिल्क इन्सेंटीव सबसिडी आसतली पण म्हाका काल पंचायतवाले मेळ्ळे ह्या सगळ्या जाणांच्यो A to Z पयशे तांच्या अकावंटाचेर मॅक्स टू मॅक्स फाल्यां पर्यंत म्हणजे आज ऑलरेडी गेले चुकून उरल्या कोणाचे जाल्यार फाल्यां पर्यंत सगळ्यांचे वयतले कोणाचे जर उरल्या दिसता आसत जाल्यार म्हाज्या ऑफिसार कॉन्टॅक्ट. GMC मुखावेल्या रस्त्यार मंगळारा सकाळी बरोच वेळ गाडयांची घसमूड सुमार 30 ते 45 मिनटां मेरेन ब्लॉक. कदंब पॅसेंजर बस बंद पडिल्ल्यान खंय ट्राफीक जॅम जाल्लो. सर्वीस रोडा वयल्यान हे बस खंय बंद पडिल्ल्यान त्या वाटेन येरादारी बंद आशिल्ली देखूनच सगळ्या गाडयांक मेन रोडा वयल्यान वयचें पडटालें म्हणून घसमूड जाली. मात बस थंयच्यान काडिल्ल्यान परतून येरादारी सुरू जाल्या. नमस्कार आनी वगैरे आमी सध्या बांबोळेचो सर्वीस रोड थंय आसा आनी हांगा येवपाचें कारण एक म्हटल्यार सकाळी 8:45 म्हटल्यार हांगासर जो ट्राफीक जाम जाल्लो तेका लागून आमी हांगा येयल्लेले आसा आनी जशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही जी कदंब आसा ती सध्या ब्रेकडावन जाल्लेली आसा त्या टायमार आनी ऑलमोस्ट 2 वरां सुमार 2 वरां मायज हांगासर उरलेली आसा ब्रेकडावन जावन आनी तेका लागून आगासायच्यान GMC वाटेन येवपी लोकांक आनी GMCन वचपी लोकांक हांगासर जो सर्वीस रोड यूज करपी लोक आसा तांकां ट्राफीक जाम फेस करचो पडटा. लोक हांगासर आपल्यो 4 व्हिलरी घेवन हो सर्वीस रोड एक्सेसिबल ना म्हणून फुडें वचून यू टर्न मारता आनी तेका लागून जे ट्राफीक जाम खुबशे आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. मात आतां खंय तरी 2 वरां जावन ही जी कदंबा जी बस आसा ती सध्या टेम्पररी रिपेर करून सध्या सायटीक हाडून थेयल्लेली आसा आनी आतां जो ट्रॅफिक जो मॅनेजमेंट आहा तो स्मूथली ऑपरेट केल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर बांबोळेच्यान साहिल मानेकर. पंचायती पालिका जिल्लो पंचायतीच्या बायला लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजांत तांच्या घोवांची ढवळाढवळ जाता ती पुराय बंद जावपाक जाय म्हूण बायला आयोगान थारायला. हे नजरेन ह्या म्हयन्यांत 2 जिल्ल्यांतल्या बायला लोकप्रतिनिधींक एका दिसाची कार्यशाळा दवरल्या. गोंय बायला आयोगाची अध्यक्ष रंजिता पै सांगता. एक्चुली ते मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्या कडल्यान एक्चुली ताजो एक एडवायझरी कमिटी ताजेर सेटअप जाल्ली आसा ऑन द इश्यूज लायक हे तुगेले जे विमेन सरपंच आसात सरपंच डेप्युटी सरपंच ते तांचे घोव जावं कोण तांचे वेलविशर जे तांकां पॉलिटिक्सान हाडटा ते एक्ट एज प्रॉक्सी अशें म्हणून आमकां एक लेटर आयिल्ली म्हणजे ताजेर सर्वे करचे अशें ह्या संदर्भान तो विशय आशिल्लो. सो जी NCWच्या चेअरपर्सनान हो विशय खूब लागींच्यान हातान घेतलो आनी ताजी जी कमिटीची जी एक कमिटी मेंबर आसा एडवायझरी कमिटी मेंबर ती चेअरपर्सन मेंबर सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन फॉर विमेन आसा मिनाक्षी नेगी म्हणून. सो ताणी ते सगळ्या चेअरपर्सनांक म्हणजे स्टेट कमिशनाक ते धाडले आनी तुमी ताजो नियाळ घेवचो अशें सांगलें. सो आमी त्या प्रमाणे डायरेक्टरेट ऑफ पंचायताक लेटर केलें. इट वॉज समवेर इन मे आसतले बी आनी तांचे कडल्यान आमी डेटा मागलो तेन्ना आमकां 87 टोटल 191 पंचायती न्ही त्यो साउथ गोवा नॉर्थ गोवा. सो 87 सरपंच आनी 106 डेप्युटी सरपंच आसा असो तांणी आमकां डेटा दिल्लो आनी तांच्या डेटान तांणी म्हणिल्लें की अशे प्रकार नील आसात म्हणून. पूण केन्ना केन्ना कितें जाता थोडेशे उक्त्यार बी येना आनी कंप्लेनी ना म्हणटकूच नील अशें जाता. तेन्ना आमी खंय तरी तांकां पॉलिटिक्सान जर सारकी बरे भशेन काम करतली जाल्यार तांकां आमी डिसिजन मेकींग पयलीं शिकोवपाक जाय न्ही. सो त्या धर्तेचेर आमी वेगवेगळी सेशनां तांच्या खातीर घेवया अवेरनेस करुया अशें आमी ठरयलें आनी ते आमी तो लास्ट मिटिंगेन आमी ते मिनिटायज केले. म्हापशेच्या अहमद देवडी खून प्रकरणात पुलिसांनी 9 जाणां आड आरोपपत्र घाला. सुमार 647 पानांचें आरोपपत्र. 30 मेक म्हापशा देवडीचो खून जाल्लो
एकेशीत 8 आरोपींक धरिल्ले. तांकां लिपोवपा आदार करपी चार्जशीट आरोप केला. Mapsa police has filed charge sheet in Ahmad Devri murder case before the Mapsa court. In the 656-page charge sheet, Mapsa police has named total 9 accused, including one accused who had harbored these main accused. In the charge sheet, Mapsa police had charged that over the previous enmity, these accused group assaulted Ahmad Devri, due to which he was killed. Mukesh Kumar for Prudent. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.